नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही आमी हे पळया हे मोठे नुस्तें हाडलां आमगेर पळया अशें आसता हे कट करून अशें दिता आनी हे नुस्तें आसा पळय ताचें हांव तुमकां बरें आमट तिखट करून दाखयता आनी हे नुस्त्याचें नांव हांव तुमकां सगळ्यान लास्ट सांगता आनी साहित्यय मागीर सांगता। सद्या हांव कितें करता हेचे पळय अशे बारीक कुडके करता। हे मोठे आसा न्ही ते शिजपाक मातशें टायम वयतलो कित्याक हे आतां मोठे नुस्तें आसता पळय ते जून कशें आसता आनी इसवण बीन आसता पळय ते सुद्दां बेगीन हें जाता, पण हे असलें नुस्तें आसा पळय तेका टायम लागता। सांगटा कशी आसता ते टायप हें नुस्तें हाचें नांव तुमकां आनी हे कशें नुस्तें आसता दिसपाक तें हांव तुमकां मागीर दाखयता। आतां हे बारीक करून घेता। हे पळया आतां हांवें नुस्तें आसा पळय तें बारीक केलें हे पळय आनी तेका मीठ लायलां म्हणजे सॉल्ट आनी दवरलां आनी हे बरें आमट तिखट करपा खातीर साहित्य कितें जाय तें आतां तुमकां हांव सांगता। हे पळया ह्यो आहा ग्रीन चिली 5 घेतल्या आनी आसा सोलां म्हणजे कोकम, हे आसा हाफ कोकोनट, हो आसा हळद धाकटो 1 चमचो, मिडियम चमचो हे पळय 3 चमचे हे घेतला लाल तिखट, तशेंच 2 चमचे मिडियम हे घेतला कोथंबीर सुकी, कांदो घेतला, ओनियन अर्दो, मिरयां घेतल्या 4 आनी एक घेता लसणीची पाकळी। लसूण कित्याक घेतला म्हणजे तें नुस्तें व्हडलें आसा न्ही तेका एक वेळ वास येता तशें आसता तेन्ना एक लसूण घातली की ना तिका जो वेगळो जर वास येता आसत नुस्तेकाक जर तो ही मारता भितरलो वास आनी टेस्टीक आनीक जाता मागीर ते आमट तिखट आमी करतले नुस्त्याचे पळय म्हणजे फीश करी ते। आनी आतां हांव कितें करता हे सगळे आसा पळय ते ग्रायंड करता आनी मागीर तुमकां दाखयता। हे पळया आतां हे वाटण हांवें तोपान घालून गॅशीर दवरले आनी दाटूच सर दवरप ते पळय अशें आनी बारीक वाटप म्हणजे ग्रायंड करप आनी आतां हेका खतखतो आयलो की भितर मागीर नुस्तें धुवन घालपाचें आनी भितर मीठ घालचें पडटा। मीठ हांवें तुमकां सांगूंक ना, मीठ म्हणजे सॉल्ट सांगूंक ना तें मागीर दाखयता। आनी हें आसा पळय तें वाटण बारीक करपाचें कित्याक आमी जेन्ना आमट तिखट करता पळय तेन्ना बारीकूच वाटण करपाचें आनी हुमणाचें वाटण हें बारीकूच करपाक जाय। आतां आमी कितें करुया हेका बरो खतखतो येवनी आनी बारीक गॅसीरूच अशें मातशें धांपून दवरता म्हणजे तेका बरें सारकें शिजोनी आनी 2-3 मिनटान पळोवया। हे पळया आतां खतखतो आयलो आनी भितर न्ही असो स्पून आसता पळय तो घालूनच दवरूंक जाय कित्याक जाणां म्हणजे तेका वयर मागीर तो उमाळो येवन तोपांच्यान भायर वतना। आतां आमी कितें करुया नुस्तें धुला पळय तें घालुया। हे पळया आतां सारकें हांवें नुस्तें घातलें न्ही तोपान। आतां कितें करुया ताचेर न्ही वयर हिरव्यो मिरच्यो घालुया आनी सोलां आनी मीठ आसा पळय तें मागीर घालुया। आनी आतां हे धांपून दवरून बरें शिजयता, बारीक गॅसीरूच शिजोवपाचें तें आनी तुमकां दाखयता। हे पळया तुमकां लागसून दाखयता। हे पळय कड काय बरो आयलो पळय इतलो बरो येवपाक जाय, रेड रेड सारकें सायडीक तेल सुटलें पळय नुस्त्याचें म्हणून हे हुमण बरें जातलें। आतां आमट तिखट आमी करता तें आतां आमी कितें करुया आनी हेका आतां अर्दे वर जालें आं शिजता हे आनी मदीं मदीं हांवें तेका अशें 2 हातींनी धरून धरून दवरलेलें 2-2 मिनटांनी आनी हे नुस्तें मोडना हे तशेंच कुडके उरताय पळय पयले अशेंच उरता पण सायडीनी अशें धरूंक जाय 2 हातींनी आनी हलोवपाक जाय तशें हांव हालयतालें। आनी आतां आमी भितर कितें करुया हे पळय सोलां आनी मीठ
ही सोल आसा आनी हें मीठ आसा पळय ती आतां भितन घालुया. हे जाय तितलेच हांवें दवरलेले म्हणून एकदांच घालता. आनी आतां हेका आनी एक 10 मिनटां सुमार आसूं न्ही. आनी आतां कितें करपाचें जाणा, फास्ट जाय न्ही. आतां तें शिजलें नुस्तें बी. आतां आमी कितें करुया, आतां हेका मीठ आनी सोलां लागपाक जाय. ताका लागून कितें करुया, आतां गॅस आसा तो हो म्हाजो बारीकूच पेट्टा, तो गॅसीर हांवें दवरलेले. एक गॅस मोठो पेट्टा, एक गॅस बारीक पेट्टा पळय, ते बारीक गॅसीर हांवें बारीक करून दवरलेलो. आतां हांव कितें करता, तोच मातसो मोठो करता आनी एका मिनटान धवळीत रावता आनी आपल्याक कितले आतां हे सुकपाक जाय तशें सुकयता. हे पळया, आतां हे हांवें मातसो हे पळय मोठो गॅस केला आनी आतां हे आसा पळय ते अशें अशें दिसभर दवळूंक जाय दोनाय हातांनी. पळया, आनी आटोवंक जाय. अशें हांव आटयता म्हणून तुमकां दाखयलें. आनी टेस्टीक बीन बरें जालां. आतां नांव मात तुमकां मागीर सांगता. आतां ह्या नुस्त्याचें नांव हांवें तुमकां सांगूंक ना, कित्याक जाणा हांवें ठरयलें कितें तुमकांय विचारान घालुया म्हणून. तुमी आतां नुस्त्याचें नांव सोदीत उरलीं न्ही. आतां हांव तुमकां नांव सांगता. राव, मातशें आनीक सुकून दी तें, म्हणजे आटोनी. हे पळया, आतां हातूंतलें उदक असलें पळय तें आटलें. हे पळया, आनी वयर नुस्तें दिसपाक लागलें न्ही. म्हणजे आतां हें जालें. आनी हांवें गॅस मातसो मोठो केल्लो पळय तेन्ना हांव धवळीत आसलें तें, म्हणजे दोना हातींनी अशें धरून धरून, कळ्ळें. नाजाल्यार तें सकयल लागतलें. आतां हें सकयल बीन लागूंक ना. गॅस करता बंद आनी मातसो बारीक गॅस, मातसो मोठो गॅस असो करून करून तें आटयल्यार जाता. उदक तुमकां म्हणजे मातशें उदक कशें आसलें मिरसांग चड जर. आतां हें हांव धबधबीतूच करता म्हणटकशें न्ही, म्हाका इतलेंच पुरो. आनी आतां तुमकां सर्व करता. पळय कितलें बरें जालें, कलर बीन कितलो बरो आयलो पळया. आतां तुमकां सर्व करता आसतना नांव सांगता नुस्त्याचें. हे पळया, तुमकां सर्व केला आनी हे नुस्त्याचें नांव आसा सांगाळो. सांगाळो म्हणजे कितें जाणा, बीग कॅटफीश. कॅटफिशूच हे, आमी हेका सांगटा म्हणटा, पण हेका सांगाळो म्हणटा. कित्याक जाणा, ते मोठे आसता म्हणून. आनी हे तुमगेर आतां केन्ना हाडलें जर अशेंच करून पळया. हेका मातशें शिजोवचें चड पडटा कारण ते मोठे आसता म्हणून. आनी त्याच बरोबर आतां म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीन करा. आनी आतां तुमचो टायम काडून तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता आनी ताका लागून हांव तुमकां मना पासून सांगता थँक्यू आनी देव बरें करूं.